वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग। कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी। आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी। व तुम्ही म्हणटली इतल्या तेंपान इतल्या म्हयन्यांनी आपले तोंड दाखयता का म्हणून। तर हय जाणा, खूप टाइम जालो, खूप दीस जाले, ऑलमोस्ट म्हयनो जालो। हय 1 म्हयनो सुमार जालो तुमच्या खातीर ना व्हिडिओज, ना व्लॉग्स, ना अपडेट्स, ना मिनी व्लॉग, ना शॉर्ट्स, कांयच ना। सो तुमचे खूप जाणांचे मेसेजीस असलेले, कमेंट्स आशिल्ले व्हिडिओंचेर की कितें जालें, तू ना कितें कशें गा म्हणून। आणि खूप जणांनी म्हाका इन्स्टाचेर मेसेजीस बी केल्यो की कितें जालें, तुजे व्हिडिओज येना, तू बरें आसा न्ही सगळें म्हणून। तर एक्चुअली न्ही अशें 1 म्हयनो सुमार जालो आनी चिंतलेलें की आयच्यान व्लॉगिंग जे आसा पळय न्हू तें स्टार्ट करतलें प्रॉपर तुमच्या खातीर, म्हळ्यार जशें रेगुलर हांव व्हिडिओज करतालें पळय न्हू तशें करतलें अशें म्हणून। सो आयज हांवें व्हिडिओ शूट बीन केल्ले आनी आयच्यान हांव व्लॉगिंग जें आसा पळय तें स्टार्ट करपाचें आशिल्लें। सो तेज्या पयलीं म्हटलें डायरेक्टली अशें करून 1 म्हयनो गायब जालो आनी प्रॉपर नॉर्मल व्लॉगिंग जें आसा पळय न्हू तें करप म्हळ्यार तुमच्या खातीर कन्फ्युजींग जातलें। आनी त्या व्हिडिओ सकयल बी मागीर खुबशे कमेंट्स येतले, म्हाका खबर आशिल्लें की कितें जालें, तूं इतले म्हयने खंय आशिल्लें, आयज अकस्मात नॉर्मल व्लॉग घातला कितें काय म्हणून। सो तेका लागून म्हटलें पयलीं जस्ट एक बारीकसो तुमकां अपडेट दिवया आनी नॉर्मल जो व्लॉगिंग आसा म्हणजे नॉर्मल व्हिडिओज आसा पळय ते फाल्यांच्यान स्टार्ट करया अशें म्हणून। सो तेका लागून म्हटलें आतां एक बारीकसो अपडेट व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो तुमच्या खातीर घेवन येवया अशें म्हणून। आतां अपडेट इन सेन्स अशें ना की कितें जालें 1 म्हयन्या भितर हांव खंय गेलें कितें इन डिटेल तुमकां ह्या व्हिडिओन सांगना। मुखार जशें जशें तुमी व्हिडिओज पळयत वयतले पळय न्हू तशें तशें तुमकां सगळें कळटलें। मोस्टली तुमचे जितले कितें क्वेशन्स, डाउट्स एंड ऑल कितें आसा पळय न्हू सगळें फाल्यांच्या व्हिडिओन जे आसा पळय ते क्लियर जातले। फाल्यांचो व्हिडिओ तुमच्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट आसतलो, खूब इन्फॉर्मेटीव आसतलो। सो स्टील जर तुमकां कितें क्वेशन्स आसा, क्वेरीज आसा जाल्यार हांव आसा तुमचे क्वेशन्स आन्सर करपाक, तुमच्या मायंडान जे डाउट येता ते क्लियर करप म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट थिंग म्हटल्यार खूब जाणांचे मेसेजीस ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्हू इन्स्टाचेर, वॉट्सॅपार जेंचे कडेन जे म्हाजे सबस्क्रायबर यूट्यूब फॅमिली आहा जेंचे कडेन म्हळ्यार म्हाजो नंबर आसा ते म्हाका कॉल केलो, वॉट्सॅप केले। सो हांवें तांकां सांगलें, इन्स्टाचेर बी खूब जाणांनी मेसेजीस केल्यो, थंय बी हांवें सगळें सांगलें की कित्याक हांव व्हिडिओज एंड ऑल करना ते। सो जेणी कोणी कमेंट केल्ले पळय थंय मातशें हांव रिप्लाय जे आसा पळय ते दिवपाक पावना, कित्याक की इतले कमेंट तुमकां सांगता जस्ट आतां आयच्या दिसाक। सो आयज थर्सडे आनी म्हळ्यार तुमी हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो आतां आयजच रोकडोच पळयतली, 5:30 सुमार जावपाक येयल्या आनी आतां हो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांव शूट करता। हेच्या जस्ट एक 10 मिनटां पयलीं सुद्दां म्हाका कमेंट येयल्लो आसा की कितें जालां का म्हणून। आनी कोण तरी म्हाजे सबस्क्रायबर आसा, सो कमेंट हांवें स्क्रीनशॉट मारुना, हय स्क्रीनशॉट मार, तेणें कमेंट केल्लो की कितें जाल्यार कोणाक खबर आसा कित्याक लागून ते व्हिडिओ करना जाल्यार प्लीज कोणा कडेन नंबर आसता जाल्यार मातशी वासपूस करून आमकां सांगा अशें म्हणून। सो तो कमेंट्स आसा पळय न्हू तो म्हाका खरंच खूब मनाक लागलो की ना हांव 1 म्हयनो जालो तुमच्या कॉन्टॅक्टान ना, म्हळ्यार तुमकां अपडेट दिना कांय ना। सो म्हाजी एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हांवें जेन्ना पळय तुमी कमेंट करता पळय तेन्ना सांगप आशिल्लें की हय हांव व्हिडिओ ह्या कारणां लागून करना, जावं अमके दीस म्हाजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते येवचे ना अशें म्हणून तुमकां अपडेट एक्चुअली हांवें दिवपाक जाय आशिल्लो, बट म्हाका पॉसिबल जालें ना। सो कित्याक पॉसिबल जालें ना हें तुमकां फाल्यां कळटलें। सो पॉसिबल न जाल्ल्या कारणान तुमकां अपडेट जो आसा पळय तो दिवपाक पावलो ना। सो म्हटलें डेली आतां म्हाजें रुटीन जें आसा पळय तें शेअर करचें पयलीं जे व्हिडिओज हांवें फाटल्या दिसांनी म्हळ्यार जे 1 म्हयनो भर हांवें जो ब्रेक घेतलेलो ते 1 म्हयन्या भितर हांवें थोडेशे व्हिडिओज जे आसा पळय ते शूट केल्ले आसा। सो ते व्हिडिओ तुमचे मेरेन पावोवचे पयलीं म्हटलें एक बारीकसो पयलीं अपडेट दिवया तुमकां की हांव ओके आसा। तुमी कन्सर्न करप, विचारप, ओके खबर आसा म्हाका तुमकां बी खूब जाणांक कन्सर्न आसा, खूब जाणांक अशें दिसलें आसता की कितें जालें काय म्हणून। खूब जाणांनी म्हाका तशें कमेंट बी केल्ले, तूं बरें आसा न्ही, म्हळ्यार सगळें ओके आहा, फॅमिली ओके आसा, कितें वायट बरी गोश्ट घडली कितें, खूब जाणांनी विचारलें। बट तशें कांयच ना, म्हटल्यार अशें तुमी जशें म्हटलें वायट बरी गोश्ट घडली तशें कांय जालें ना, देवा कृपेन सगळें सारकें आसा। जस्ट खुबशे कमेंट आसले, 1-2 जाणांक कमेंट करून 1-2 जाणांक सोडप सारकें जालें ना। आनी म्हाका न्ही ते कमेंट करतले न्ही जाल्यार म्हाका सगळ्यांक कमेंट करपाक जाय आशिल्लें। सो तेका लागून कमेंट जे आसा पळय ते करपाक पावना। बाकीचे इन्स्टाचेर बी जेणी कोणी मेसेजीस केल्ले पळय तांकां हांवें थंय एक्चुअल रियल रिजन कितें आसा पळय तें सगळें सांगलां। आतां तुमी म्हणटली कमेंट्सान बी आमकां सांगूना, आतां बीन तूं सांगना। सो एक्चुअल रिजन
मेन रिजन जे एक्चुअल रिजन आसा पळय तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन कळटलें. आतां प्लीज अशें म्हणनाका की आतां सांगपाक कितें जाल्लें काय म्हणून. तो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू, जो तुमी फाल्यां पळयलो तो हांवें ऑलरेडी कालच शूट केला व्हिडिओ. सो आयज परत ते सगळें सांगप, फाल्यां परत ते सगळें रिपीट करप सारकें जायना न्ही. ऑलरेडी हांवें तो व्हिडिओ शूट केल्ल्या कारणान आतां तुमकां हांव एक्चुअल रिजन सांगना, जस्ट इतलेंच सांगता की हांव ओके आसा, बरें आसा. आनी आतां हेच्या मुखार फाल्यांसून तुमकां कंटिन्यू म्हजे व्हिडिओज जे आसा पळय ते पळोवपाक मेळटले. एक म्हयनो हांव म्हणल्यार युट्यूबार आयला ना, कांय अपडेट दिलना खरें, बट खुबशे व्हिडिओज जे आसा पळय ते हांवें शूट करून दवरले म्हाज्या यूट्यूब फॅमिली खातीर. म्हणल्यार जे कितें बरे गोश्टी म्हाज्या वांगडा घडल्यो, जे कितें म्हाका अशें दिसलें की ना हें मिस करपाक शकना, म्हाका तुमकां दाखोवंकूच जाय, अशें जें कितें आसा पळय तें सगळें हांवें शूट करून दवरलां. सो एक एक करून ते मागीर म्हणटू व्हिडिओज येतलेच. सो फाल्यांचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो खूब स्पेशल व्हिडिओ आसा तुमच्या खातीर, म्हाज्या खातीर आसाच. सो तुमच्या खातीर बी खूब स्पेशल व्हिडिओज आसा. तुमचे खूब जाणांले खुबश्यो क्वेरीज आनीक क्वेशन्स जे आसा पळय न्हू ते थंय आन्सर जातले. ओके, सो आतां तुमी ह्या व्हिडिओ सकयल परत प्लीज आनी कमेंट करनाका कितें जालें म्हणून. हांव ओके आसा, सगळें बरें आसा. डिटेल इन्फॉर्मेशन जे आसा पळय तें तुमकां फाल्यांच्या व्हिडिओन मेळटलें. सो एक्चुअली हांव व्हिडिओ तोच घालपाचो आशिल्लो, मागीर म्हटलें एक बारीकसो अपडेट दिवया, डायरेक्ट अशें करून व्हिडिओ घालप सारको जायना न्ही, अशें म्हणून म्हटलें हॉबी म्हाका म्हणपाक तूं बारीकसो एक अपडेट दी की तूं ओके आसा म्हणून. कित्याक म्हाका कॉल येयलो, व्हॉट्सएप जालें, इंस्टा मेसेजीस येयले, ओके हांव हेजेर कमेंट्सान रिप्लाय करना, म्हळ्यार रिप्लाय तुमकां मेळुना म्हणून म्हाज्या मिस्टराक सुद्दां हेका सुद्दां न्ही इंस्टाचेर खुबशे मेसेजीस येवपाक लागल्यो की कितें जालें. आनी खुबशे अशे हे जे फ्रेंड्स आसा, हे जे फ्रेंडाले फॅमिलीज आसा जे डेली व्हिडिओज बी पळयता पळय न्हू ते हेका बी कॉल करपाक लागले, कितें जालें, एक म्हयनो जालो व्हिडिओज ना, अकस्मात काय सांगू ना, काय ना, फाटल्या दिसांनी तरी मदीं व्हिडिओज घालताले. सो हेका बी खूब कॉल मेसेजीस येवपाक लागले, इंस्टाचेर बीन DMs येवपाक लागले. सो मागीर म्हटलें ना, पयलीं एक अपडेट करया आनी मागीर जो आसा पळय न्हू ते फाल्यांच्यान व्हिडिओज कंटिन्यू करया अशें म्हणून. सो हांव ओके आसा, बरें आसा, सगळें बरें आसा. फॅमिली कंडिशन, हेल्थ बील सगळें बरें आसा. आनी मेन म्हटल्यार तुमकां पयलीं सगळ्यांक थँक्यू की तुमी इतले सगळे वरी कन्सर्न आसलेली, तुमी इतली सगळ्यांनी म्हाजी खबर घेतली. तेका लागून म्हणटा न्ही म्हाजी यूट्यूब फॅमिली जी आसा पळय न्हू ती म्हाका म्हाज्या फॅमिली परेन सोडली. आतां अशें ना की तुमकां खबर ना रिजन, फॅमिलीक खबर आसा अशें बी ना. खुबशे लोक आसा जांकां खबर ना, जेणी कोणी कॉल बील केलो तांकां खबर आसा की कितें जालें, कशें जालें तें. आनी जेणी कोणी खरेंच अशें करून वासपूस करूं ना फॅमिलीन तांकां खबर बी ना, तांकां बी फाल्यां तुमच्या भशेनच व्हिडिओ थ्रूच कळटलें की कितें जालें तें. ओके, इफ सपोज ती व्हिडिओज पळयता जाल्यार. सो पयलीं म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान थँक्यू की तुमी म्हाजी इतली वासपूस केली. म्हटल्यार कोण आयजकाल कोणा खातीर कांय करना, कोणाक इतलो दुसऱ्या खातीर कॅर घेवपाक, इतलो कन्सर्न घेवपाक टायम बी ना. स्टील तुमी तुमच्या इतले बिजी लायफांतल्यान टायमाक टायम काडून इतलो कन्सर्न घेतले, इतले कमेंट्स केले, कॉल केले, मेसेजीस केले. हेका लागून तुमकां सगळ्यांक मेन म्हटल्यार पयलीं थँक्यू, मनांतल्यान थँक्यू. आनी आयचो हो बारीकसो अपडेट व्हिडिओ तुमच्या खातीर. सो फाल्यांचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो पळोवपाक विसरनाका, तुमकां सगळें कळटलें. सो चलात तर मेळया फाल्यांच्या व्हिडिओन. ओके, सो आयचो हो बारीकसो अपडेट व्हिडिओ. फाल्यां तुमच्या खातीर, फाल्यां असो न्ही, फाल्यांच्यान तुमच्या खातीर डेली व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू ते. आतां फाल्यांच्यान व्हिडिओज घालतले अशें म्हणटा, बट अशें ना की फाल्यांच्यान कंटिन्यू प्रॉमीस करना की डेली व्हिडिओज येतले म्हणून. कित्याक की म्हाका खबर हेच्या पयलीं बीन हांवें एकदां तुमकां प्रॉमीस केल्ली जेन्ना हांवें थोडे दिसाचो ब्रेक घेतलेलो, एक 15 दिसाचो फेबांक समथींग. आनी तेच्या नंतर हांवें म्हटलेलें की ना हांव करतलें डेली व्लॉगिंग जें आसा पळय तें करतलें अशें म्हणून. बट समहाव तेन्नाय बी म्हाका पॉसिबल जालें ना. सो तेका लागून आतां तुमकां प्रॉमीस करना की हांव डेली व्हिडिओज घालतलें म्हणून, बट ट्राय करतलें की डेली व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू ते पोस्ट करपाचे. थोडेशे व्हिडिओज आसा म्हाजे कडेन शूट केल्ले, थोडेशे आतां हेच्या मुखार व्हिडिओज जे आसा पळय न्हू ते शूट करून हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न करतलें, प्रयत्न. ओके, सो होप करता की तुमी बी म्हाका अंडरस्टँड जाली आसतली की ना खरेंच म्हाजे कडेन जेन्युइन रिजन आसलेले व्हिडिओज ना करपाचे आनी तुमच्या कमेंट्सांक बी रिप्लाय ना करपाचे. सो तुमी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली म्हाका समजतली, खबर आसा म्हाका. अशें म्हणना होप करता अशें म्हणना म्हाका खबर आसा तुमी म्हाजी यूट्यूब फॅमिली जशें आपल्या मनशाक समजून घेता तशें म्हाका बी समजून घेतली. ओके, सो फाल्यांच्यान मागीर रेगुलरली मेळया आमी. सो टील देन टेक केअर, बाय बाय.